आमच्या घरा कडेन भाड्यान रावता तेंच्या घराक उजो लागलो आनी हांव ड्युटेर आशिल्लो इस्कॉलान. सडनली म्हाका भावान कॉल केलो आनी सांगलें कितें उजो लागलेलो म्हणून हांव ड्युटेसान धांवोन घरा आयलो. चयत जाल्यार सगळे उजो पेटलेलो आनी मागीर आमी सगळे नेबर्स बिबर्स येवन ते फायर ब्रिगेडीक येवच्या पयलींच आमी तो उजो पालोवन उडयलो. पूण तांकां मातशें लॉस जाल्लें आहा. आतां तांकां विचारता कितें कितें जालां तांकां इन्क्वायरी करून आमकां कळटलें तेंचें कितें कितें लॉस जाला तें. पूण उजो बरो जाल्लो पूण देवाचे कृपेन सगळें बरें जालें. कॉल आयले अरावंड 2 o'clock की घरान सिलिंडर फुटला म्हणून नियर संजय इंजिनियरींग. पूण इमिजिएटली आमी जेन्ना टर्न आवट केले ते पयले की उजो लागलो. पूण आमी येवचे पयलीं लोकल्सांन बरें काम केलें. नेबर कोण आसलो तो ताणें ते रूफ शीट्स फोडून उदक मारलें दिसता. तेंच्यांनी दार मोडलें पयलीं. मागीर आमी येवन भितर वचोन एक सिलिंडर आसलो तो काडलो. सिलिंडर फुटोंक ना, सिलिंडर डिड एक्सप्लोड. बट फायर वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू वन कबर्ड. सो एक रूमान एक कबर्ड आहा ताका थंयच उजो लागलो. पूण आय फील दॅट द फायर स्टार्टेड लॉंग बिफोर. इफ देर वॉज अ डिले इन इन्फॉर्मिंग म्हणजे द डोर वॉज लॉक. दॅट इज वाय इट टूक टायम फॉर द स्मोक टू कम आउट ऑफ द हावस. सगळे सायडीन वेंटिलेशन बंद आसलें. उजो लेट पावलो ताका लागून सगळ्याक स्प्रेड जालो.